आमी दुसऱ्यांक नाच करचे म्हणून मस्त आमी प्लॅन करून आसता रेकले आमी तो वैऱ्याचो ओन घालता ताका सोडना आमच्या घरांत घोव बायलेमध्ये भुरग्यांमध्ये बापय आनी आवयमध्ये कुटुंबांत पळय बेजार जाता थोडे पटी इट इज व्हेरी सॅड इतलें शिकल्ली आमी एमटेक आयटेक आलें पुरो शिकोवन शिकोवन उजोत घालची एक बरें उतर उलय पळय आमच्या जिवितांत कदाचो देवाचो जेजूचो उजो आमच्या जिवितांत पेटा क्रिस्तय मोगाच्या भावांनी भयणीनो जेजू उज्या विशयांत उलयता तुमकां टायम खंय म्हणी मेळ्ळार तुमकां मेळना टायम ना म्हणून गोत्ता म्हाका जाल्यार हांव सांगचें खंय म्हणी मेळ्ळार गुगलान मेळटा कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस तुमी वाचना हें कस्तांचें बूक मात कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस तांत सांजू हांव जॉन ऑफ द क्रॉस बरें करून पिंत रयता मोगाचें आकटें म्हणून द लव ऑफ फायर ब्युटिफूल तुमकां खंय म्हणी टायम मेळ्ळार इल्लें वाचा हाव इन द गुगल नो प्रॉब्लेम थंयसर तो बरें करून चित्र येता मोगाचें आकटें हांगा जेजू उजो घालूंक आयला म्हणून सांगता तर पयल्यान पयलीं आमी उज्याचें लक्षण पळया देर आर 7 कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायर उज्याचें लक्षण आतां आसले बरीत आमी सगळें पेट्ट येता ऑल ऑफ अस आर बर्निंग कळ्ळें समजलें तुमकां तुमी आसले बरीच आतां हर एकले आमी हांगासर पेट्ट येता वी आर बर्निंग ताजे देखून पयलें कॅरेक्टर जावन आसा लक्षण जावन आसा उज्याचें उबुदिमचें हीट दुसरें लायट उजवाड आतां सूर्यो फाल्यां सकाळीं म्हणटा हांव पेटना काल जाता सूर्यो पेटनातल्या काल जाता काळोख या लायट तिसरें तुमी सुरतकाल गेल्यार थंय चिमणी वयर लायट पेटोवंत आसता कॅमिकल रिएक्शन तिसरें चवथें सेल्फ सस्टेनिंग वेहिकलांत पुरो आसा तें पांचवें स्प्रेड जाता उजवाड उजो स्प्रेड जाता सवें उजो कालें जाता कालें करता नास करता हें उजो हांव उलयतालो आमी सगळे पेट्टा हें नास आमी दुसऱ्यांक नाच करचें म्हणून मस्त आमी प्लॅन करून आसता अरे एकले आमी तो वैऱ्याचो तो तशें ताका सोडना हांव ओन घालता तो ताका सोडना हें पुरो आमी करता अरे एका दिसा ताका आमी आयली हांव वय पूण आमी पेटोवंत आयली हांव आनी पेटतेत आसा अरे एकली आमी ऑल ऑफ अस मोसराचें आसा मस्त तरांचें संगीत सातवें नितळ करता उजो नितळ करता आमी पळयता बरें करून आमचें एनविरॉनमेंट आमी झाडिल्ल्या उपरांत ताका उजो दिवन नितळ करता सो हें 7 कॅरेक्टर ह्या उज्याक आसा पूण हांगासर जेजू कित्याक जेजू उजो विशयांत उलयता तें कितें तें उजो कितें खंयचे उजो जेजू हांगासर उलयता पयलें ट्रान्सफॉर्मिंग फायर बदलवण दुसरें डिवायन जजमेंट बरें आनी पाड मदें गूड एंड बॅड तिसरें स्पिरिच्युअल पॅशन ताका हांवें सांगलें जॉन ऑफ द क्रॉस तें बूक तुमी वाचल्यार थंयसर बरें करून जॉन ऑफ द क्रॉस विवरण दिता स्पिरिच्युअल पॅशन न्हय चवथें डिविजन जेजू उलयता आनी सेपरेशन हांव सांगता तुमकां सेंट पौल आमचो सांत पौल जुदेव जेजू जुदेव आसलो जेजूक पातयलो थंयसर हो उजो आमी पळयता पाड उजो बरो उजो जालो आनी मार्टीन लुथर अमेरिकांत मार्टीन लुथर जुनियर थंयसर ताणें बरें उजो पेटयलो तिसऱ्यान गांधी आमचो राष्ट्र सो बापोय महात्मा गांधी तो म्हणलो आमी दुसऱ्यांक उलपोवचें नाका
कालें करी आमी ताचें तत्व कालें आशिल्लें महात्मा गांधीचें तत्व कालें आशिल्लें अहिंसा कोणाकी कांय करनासतना आमी फ्रिडम जोडिचें म्हणून आनी जोडलो जाता आनी ऑस्कर रोमेरियो एल साल्वादोर असो आर्च बिस्प थंयसर तो सत उलयतालो ताका तांणी हर एक दीस तो सत उलयतालो ताका तांणी मारलें हें स्वताचें उजो आनी सांत तेरेजा कलकत्ताची दुबळ्या धाकट्यांक पळोवंक काडूचें कोणी नातल्ल्यांक आदार नातल्ल्यांक निर्गतीक भुरग्यांक पळोवंक ते एक अनेक तरेचो उजो आनी फादर स्टॅन सामी परत सरलो तो पळया ताणें ताचें जिवीत दुसऱ्यां पासून हें जेजू हांगासर उलयता दीस डिविजन हांगा जेजू उलोवंक ह्या उज्या विशयान नॉट द नेगेटीव पावर नेगेटीव उजो रादर पॉझिटीव उजो तें गरजेचें आमच्या जिवितांत आतां आमी मालकीच्या पुस्तकांत आमकां मालकी प्रवादी बरें सांगता अध्याय 3 वळू 2:3 पळय हें गॉड्स क्लेन्सिंग ऑफ सीन क्लेन्सिंग म्हळ्यार नितळ देवाचें नितळायेचें आनी कारण तें इम्परफेक्शन आसा देव तें नितळ करता म्हणून मालकी प्रवादी म्हणटा ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकत तो प्रत्यक्ष जातना कोणाच्यान उबो रावंक जात कित्याक तो सोनाराच्या उज्या सारको धोबियाच्या कारा सारको रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो रुपया आनी भांगरा परी तो तांकां निर्मळ करतलो तेन्ना प्रामाणीकपण सरेस्पराक भेटोवण्यो करूंक तांच्यान जातलें दुसऱ्यान डिवायन प्रेझन्स हें खंय मेळोवंक मेळटा आमकां हें निर्गमन पुस्तकांत मेळोवंक मेळटा उजो गॉड्स प्रेझन्स देवाचें हाजीरपण अध्याय 3 वळ 2:4 पर्यंत एक्झडस निर्गमन ओके मोइजेन म्हळें झिलकूट कित्याक लासना हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय मोइजे तें पळोवंक लागीं सरतलो तें सरेस्परान पळयलें आनी झिलकुटा मदें ताणें ताका उलो केलो मोइजेन जाप दिली आपले हांव हांगा आसा देवान म्हळें हांगा लागीं सरनाका तुज्या पांयांचो वांडो काड कित्याक तूं उबो आसा तो जागो पवित्र ते गॉड्स प्रेझन्स तिसऱ्यान स्पिरिच्युअल ट्रान्सफॉर्मेशन हें आमी कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पळयता हांव थंयसर अध्याय 3 वळ 18 उक्त्या मुखामोळान सोम्याची महिमा बिंबीत करता ते हरशे आमी सोम्याचे महिमेन चड आनी चड परजळटा आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता आत्मो जावन आसलेल्या सोम्याचेंच काम हें आनी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 वळ 2 पावल अशें म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारिनाकात बदलाक तुमची मनां नवीं जावं कळ्ळें नवीं जावंक आमकां आपयता तुमच्या जिणेचेंच रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात हें स्पिरिच्युअल ट्रान्सफॉर्मेशन चवथें कालें उजो देवाचो पेटचो उजो तो मोगाचो उजो आमकां प्रोटेक्शन करता मात्र न्ही आमकां डेलिव्हरन्स दिता हें आमी पळयता डेनियलाच्या पुस्तकांतले अध्याय 3 आनी किर्तन 105 थंयसर आसा आनी सांत अगस्तीन म्हणटा द फायर ऑफ गॉड्स लव प्युरिफायज द सोल म्हणटा देवाचो उजो कालें करता आत्मो नितळ करता द फायर ऑफ गॉड्स लव
प्युरिफायज द सोल. लुथर मार्टीन अशें म्हणटा, द क्रॉस अलोन इज आर थियोलॉजी अँड द फायर ऑफ अफ्लिक्शन रिफायन्स आर फेथ. रिफायन करता तुमकां हें काळें आसलें साकर पळय, साकर तें धवेंत जाता, तें तितलें रिफायन आमच्या जिवितांत कदाळचो देवाचो जेजूचो उजो आमच्या जिवितांत पेटा. पोप फ्रांसीस म्हणटा, द फायर ऑफ द होली स्पिरीट ट्रान्सफॉर्म्स अँड रिन्यूज. आमकां तें ट्रान्सफॉर्म आनी रिन्यू करता. त्या देखून आमी पळयता उजो पोरण्या सोल्ल्यांत देवाचें आल्तर जाता. लेविटिकस चॅप्टर 6:8-13 थंय मेळटा. ते आल्तर म्हणजे थंयसर बलिदानां पेटयतात, थंयसर सॅक्रिफायस करता, थंयसर भक्तीपण आमी पळयता. दुसऱ्यान बर्निंग बुश जळचे आतां वचले हांव आमी, थंय आमकां देवाचें हाजीरपण आनी देवाचें आपोवणें थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. तिसरें पेंतेकोस्त दिसा आमी पळयलें देवाचें स्पिरीट उज्या रुपार थंयसर येवचें. आतां आमच्या कुटुंबांनी हें पुरो जालें, हें बायबलांत. आमच्या कुटुंबान आमी खंयचें उजो पेटयता. आमच्या घरांत घोव बायले मदें, भुरग्यां मदें, बापय आनी आवय मदें, कुटुंबांत पळया बेजार जाता थोडे फावटी. इट इज व्हेरी सॅड. इतलें शिकल्लीं आमी, एमटेक, आयटेक, गिटकेट, बिटकेट, काळें पुराय शिकोवन शिकोवन उजोत घालचें. एक बरें उतर उलय हांव पळया. एक काडी ताची आमच्या भितर येवन वचो, एक माड नाल्ल आमच्या घरा भितर पडून वचो. कळ्ळें, व्हेरी बॅड. आनी आमची उतरां पळया ते डिविजन करता. उजोत घालचें आमी. जेजून उलोवचें उजो दुसऱ्यांच इज अ ट्रान्सफॉर्मींग फायर. पूण आमी उलोवचें, आमी घालचें उजो, आमी उलोवचें उजो, आमी उडोवचें उजो भिरांकूळ. व्हेरी बॅड, व्हेरी सॅड. इतलें शिकोवनी, इतलें आधुनीक काळार आमी 2000 वर्सां फाटीं आसा आमच्या जिवितांत. ता देखून थंयसर बरें जेजून सांगलें तें उजो पेटोवंक कश्ट आसा, कश्ट जाता. ता देखून आमी हांगासर आयल्या. जेजू कर म्हजें काळीज तुजें काळजे सारकें, म्हजें काळीज पेटय. हांव मोगाचें काळीज पेटोवंक शकता म्हणूंक हांगासर ह्या दनपाराच्या वेळार तर आमी मागया ज्या जेजूचें तेंचो उजो आमच्या जिवितांत पेटूं आनी आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत ते मोगाचें उजो, दोन मोगाचीं उतरां उलोवन तांकांय आमकांय बरेपणाक व्हरूंक जेजू बाळका लागीं आमी मागया.